लोकांक एक माहिती दिवपा खातीर आनी सांगया वेल्यान म्हजे विशीं जो अपप्रचार जाल्लो आसा त्या अपप्रचाराच्या विशीं गेले ते म्हयनोभर उलट सुलट जो न्यूज किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया वेल्यान म्हजी बदनामी जाता ताजे खातीर ताका उत्तर प्रत्युत्तर दिवपाक आनी संपूर्ण सांगेच्या लोकांक आनी म्हज्या मतदारांक एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक कारण अमित नाईक म्हणून जो हो एक मनीस आसा वी फॉर सांगे हो चॅनल किंवा एक युट्यूबर म्हणून जे सदांच उठून दोन तासांचे जे व्हिडिओज करता आनी तातूंत भितर संपूर्ण रित्या म्हजी बदनामी करपाचो आनी म्हाका क्लेशदायक वातावरण संपूर्ण म्हाका दिसता गोंयभर नाका जाल्ले न्यूज सदांच उठून आपूण पत्रकार म्हणून पत्रकारितेच्या आड रावन जे न्यूज करता ते ताजेर स्पश्टीकरण दिवपा खातीर हांव आतां आयिल्लो आसा. अमित नाईक हाजेर अटॅक जालो जाल्यार अमित नाईक हो स्वताक पत्रकार म्हणटा आनी आपल्याचेर अटॅक जालो म्हणटा आनी त्या अटॅक करपाच्या फाटल्यान मास्टर माइंड किंवा रचणारो किंवा पॉवर सेंटर अशें धरून तो पयलीं म्हजें नांव घेनासतना आतां पर्यंत करतालो आनी म्हाका साहजिकच म्हजे जे मतदार आसात म्हजे जे कार्यकर्ते आसात ते विचारपाक लागले की तूं कित्याक स्पश्टीकरण दिना आनी लोक समजतले की तूं स्पश्टीकरण दिना हाचेर म्हणजे तो आरोप करता ते तातूंत भितर कितें तरी खरेपण आसा किंवा ते सत्य आसा म्हणूनच आयज हांव पत्रकारां समोर आयिल्लो आसा. आयज कितलेशेच देवळांनी वचून देवळाच्या भायर येवन ताणी म्हजेर श्राप घाल्ले आसात किंवा बाकीचे सगळे तरेचे म्हणजे ताका देव दाखयतलो ताचे घरांत कितें जातलें हें सगळें प्रकरण तो करीत आसा म्हणून आयज शेवटाक म्हाका दिसता की हांवें हें करप बरोबर न्ही. हांव ताका आव्हान करता अमित नाईक आनी राखी प्रभुदेसाय दोगांनी म्हजे बरोबर खंयच्याय देवळान येवचें. हांव सांगता की हो जो अमित नायकाचेर अटॅक जाल्लो आसा तातूंत भितर म्हजो 5 पैशांचो संबंध ना. हांव देवळान उबे रावन सांगता आनी अमित नायकांनी देवळान उबे रावन सांगचे खंयच्याय देवळान ताका जर 1 न्ही 2 न्ही अशी 25 देवळान भितर ताका कोण खंयचो देव मानता त्या देवळान भितर हांव येवपाक तयार आसा आनी सांगपाक तयार आसा. अमित नायकान सांगचे की सुभाष प्रदेसाय हो आसा तो मारेकरी आसा. अमित नायकाचेर मारपी मारेकऱ्याक म्हज्या बॉल्सांतल्यान किंवा म्हज्या कार्यालयांतल्यान 5 पैशांचो सपोर्ट जालो ना. अमित नायकान सांगचे की सुभाष फळदेसाय कडच्यान आतापर्यंत आपणे केन्नाच कांय पैसे घेतले ना. घेतले जाल्यार कितले फावटी घेतले आनी कितले पैसे घेतले तेन्ना कळटलें. देवळान येवन सांग सुभाष फळदेसायान आपल्याक केन्नाच कांय पैसे दिले ना म्हणून आनी आपणे केन्नाय मागले ना म्हणून सांगूनय ताका कापस्ताद आसा जाल्यार हें सांगून घे. सुभाष फळदेसायान ताका केन्नाय अरेस्ट जाता आसतना केन्नाच मदत केली ना म्हणून हें सांगूनी. ह्या पोलीस स्टेशनाचेर फोन कर त्या पोलीस स्टेशनाचेर फोन कर आयज आपल्याक अरेस्ट येवपाक आसा आपल्या घरा कडेन पोलीस आयिल्ले आसात आपल्याक मदत कर हें केन्नाच म्हणलें ना म्हणून त्या देवळान येवन सांगनी. ज्या मनशाक कितले फावटी हेल्प केला फायनान्शियली आसतले किंवा हांव केन्नाच अशें उलयना पूण तो परत म्हणटा की सुभाष फळदेसाय येवन सांगचें. परत सांगता फालतूपणांनी अशें सदांच उठून हे कॅमेरा घेवन तुजे कडेन आसतले बरे म्हणजे तुका एक नाटक करपाचें तूं बरो कलाकार आसा तो समोर कॅमेरा कसो घुंवडावपाचो आनी खंय घुंवडावपाचो ही कला तुका बरी अवगत आसा पण कोणाच्या वाट लावपाची गोश्ट करनाका. कोणी 1-2 दीस कितेंय तरी काडटा आनी वोगी बसता. ह्या मनशाक हायर केल्ले आसा जितके व्हिडिओ करतले कितकेच दीस आसा प्रत्येक व्हिडिओच्या फाटल्यान ह्या मनशाक कोण तरी पे करता. पोलीस डिपार्टमेंटाकय सांगता हांव चवकशी करची ताची करची ताजेर अटॅक जाली ताजेरय करची आनी ताजीय करची ज्या रितीन तो लोकांक उद्विग्त करता ज्या लोकांक तो बदनाम करता ह्या मनशाचेर कितें बंधनां आसपाक जाय. म्हज्या पत्रकारांक आनी म्हज्या जनतेकय हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां शेवटाक हांवें आयज जें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा तें टू द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ माय वोटर्स. त्या खातीर हाच्या नंतर ह्या व्हिडिओचेर कोणी कितेंय भाश्य करता जाल्यार त्या मनशाक हांव प्रत्युत्तर दिवचोय ना कारण म्हजी ती क्रेडिटेबिलिटी न्ही म्हाका वेळय ना आनी ह्या लोकांक जांकां ह्या पत्रकारितेची लायकी ना
ह्या लोकांच्या संभाशणाचेर परत एक फावटी संभाषण दिवप, प्रत्युत्तर दिवप, रिस्पॉन्स दिवप, रिप्लाय दिवप हे म्हजे कडच्यान जावचें ना. दिस इज एंड ऑफ फॉर मी. दिस इज एंड ऑफ दिस मॅटर.